नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो बुलेटिनात येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून आयलें मरण. दोगांक केले साल्वार. बुडिल्ल्या एकल्याची सापडली कूड. दुसऱ्याचो सोद सुरू. आडमेळ्या पावसाक लागून हरवळेच्या घसघसाच्या प्रवाहान जाला वाड. पर्यटकांनी घेवची जतनाय म्हूण नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभूचे आवाहन. नॉर्वे बुद्धीबळ सर्तीत मॅग्नस कार्लसनाक हरोवन वर्ल्ड चॅम्पियन डिक गुकेशान घेतलो हारीचो बदलो. सर्तीचे 6वे फेरयेत डिक गुकेशान कार्लसना आड जोडले अजापीत करपी जैत. शिगांव कुळे वाघी कुयणा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण. दुसरो नशिबान वाटावलो. सकाळी 3 गाडयांमदीं जाल्ली टक्कर. म्हजी बस आतां गांवगिऱ्या वाठारांतल्या रस्त्याचेर चलतली. बायलां आनी चलयांच्या सुरक्षेचो विचार करून उबारला पावल. मुख्यमंत्री सावंताची म्हायती. वाडटे अपघात आनी प्रदुशणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लोकांनी भौशीक येरादारीक दिवची पसंती. मुख्यमंत्र्याचें आवाहन. आनी गोवा डेअरीचे पशु खाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन आसा बंद. इमारतीची जाल्या अवतिकाय. संजीवनी कारखान्या सारको होवूय प्रकल्प सरकाराक धवो हत्ती करपाचो आसा कितें म्हूण दूद उत्पादकाचो प्रस्न. आतां खबरो विस्तारात. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून मरण आयलें. उदकान आडकून पडिल्ल्या दोगांक साल्वार केले. बुडिल्ल्या एकल्याची कूड सापडल्यात जाल्यार एकल्याचो सोद अजूनय सुरू आसा. उजो पालोवपी दळान सोमारा परती सोद मोहीम हातीन घेतल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 जाणांचो पंगड न्हंयचेर न्हावपाक गेल्लो. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या. धनंजय खैरनाथ हो मूळ महाराष्ट्राचो आनी लवप्रीत सिंग मूळ पंजाब हे दोग विद्यार्थी बुडिल्ले. एकल्याची कूड सापडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 जाणांचो पंगड न्हंयेर न्हावपाक गेल्लो. तांकां उदकाचो अदमास आयलो ना आनी ते बुडले. ह्या बंदाऱ्याचेर न्हावपाक कायमची बंदी घालची तशेंच हांगा पुलीस तैनात करपाची मागणी सरपंच रमाकांत डांगी हांणी केल्या. अशा घडणुकांक लागून आमच्या गांवचें नांव पिड्ड्यार जाता अशें म्हणीत ताणें सोरो पिवन न्हावपाक येवप्यांचेर तिडक उक्तायली. जी पळय ही दुर्घटना जाल्या पळय ही खरें म्हणजे अत्यंत दुर्दैवी दुर्घटना अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण हांगा जे लोक येता धबधबो हे करपाक म्हणून येता, न्हावपाक म्हणून येता, जेका हांगासर कसलेच सेक्युरिटी ना. हे लोक आपणाक जाय म्हणून येता, आपली मोज मजा करपाक येता आनी ते करता आसतना बरोबर ते सोरो बी घेवन पिवन येता. ही खरोखर म्हणजे अत्यंत वायट गोश्ट जावन आसा. हेका लागून ह्या गांवचें उसगांवचें गांवचें नांव, गांजेचें नांव हांगासर स्पॉयल जाता. हे सगळ्या पर्यंत पावता की हांगासर अशी घडटा म्हणून. खरें म्हणशी जाल्यार हे जे लोक येता हांगासर ते पिकनीक करपाक येता, न्हावपाक जे येता, सोरो पिवन जे उडयो मारता, हें खरें म्हणशी जाल्यार हांगा जावपाक जायना. हांव सरकारा कडेन विनंती करतां की हांगा म्हणटा तें ताबडतोब हेका बॅन पडपाक जाय. नो स्विमींग झोन हें जावपाकूच जाय आनी हेचेर सरकारान ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय. हांगा पुलीस डिप्लॉय करपाक जाय जेणे करून कोणाकूच हांगा देवंक मेळपाक जायना. हो जो बंदारो जो घातला, हो बंदारो घातला तो एका स्विमींग करपाक किंवा पिवपाक न्ही किंवा मोज मजा करपाक न्ही. हो जो बंदारो जो घातला जे लोकांची उदकाची जी कमतरता आसा, हें उदक हांगासून लोकांक रॉ मटेरियल खांडेपारच्या न्हंयक सप्लाय जाता आनी ते खांडेपारच्या न्हंयसून ते प्युरिफाय जावन ते बी ऑल ओवर गोवा पावता. त्या खातीर हो बंदारो घातला. हेजो अर्थ असो न्ही ते बंदारो घातला तुमकां हांगासर उदक मेळटा म्हणून ते कोणी येवन थंय न्हावप हें बरोबर न्ही. हांगासर कितल्योश्यो दुर्घटना जाल्यो. ह्या 2 म्हयन्यान कितलींशीं वर्सां हांगासर इयर्ली हांगा घडत आसा, तरी सुद्दां लोकांकूच जाग येना आनी सरकाराकूच जाग येना. हें खरोखर अत्यंत दुर्दैवी आसा. जाण बुडलेले आसा. सो कितें आयज 5 सुमार आमकां कंट्रोल रुमान पोंडा फायर्साक कॉल येयलो की 10 जाण कोण तरी हांगा बुडल्या म्हणून गांजा हे डॅमाचेर. इमिडिएटली आमी ड्युटी करून पॉयंटार येवन चॅक केलें आनी टोटल 6 जाण भुरगे जे साई हॉस्टेलान ट्रेनींग करता टायकांडो ते हांगा सगळे जाण भुरगे न्हाताले हांगा ह्या उदकान. सो तितून कितें जालें 2 जाण भुरगे व्हांवून गेले. तशें 2 जाण भुरगे आमी सेफली रेस्क्यू केले. हे 2 जाण बुडलेले आहा भितरलो एक बॉडी आमी ट्रेस केल्ली आसा आनी दुसरी बॉडीची अजून सर्च ऑपरेशन चालू आसा. सो फाल्यां सकाळी परत स्टार्ट. हय फाल्यां सकाळी परत स्टार्ट. गांजे हांगसरल्या म्हादय न्हंयक आयतारा दनपारां जेन्ना 6 जाणांचो ग्रूप येयल्लो ते न्हाता आसतना 2 जाण बुडले आनी 2 जाण अडकून पडलेले. तांकां फायर स्टेशनाच्या स्टाफान काडपाक यश मेळ्ळें.
त्याच बरोबर दोगे जाण बुडलेले तितून धनंजय खैरनार आणि दुसरो आशिल्लो लवप्रीत सिंग हांकां हे दोगी बुडलेले आशिल्ले आणि सांजचे लेट पर्यंत शोध घेतलो तेन्ना लवप्रीत सिंग जी बॉडी सापडली आणि आता आज आयतार सोमारा दिसा आता परत हांगा सोदपाचें काम सुरू जातलें. मुख्य म्हणजे काल हे उदक हांगसरले बंधाऱ्याचें उदक सोडलेलें आशिल्लें आणि ते इतले चड उदकांत ते न्हांवपाक गेल्ले पूण राती उदकाचो फ्लो वाडल्या कारणान राती हे उदक सोडलेलें आसा प्लेटी बंधाऱ्याच्या प्लेटी काडलेले आसा आनी उदकाचो फ्लो राती सोडलेलो आशिल्लो तो आतां परत सोदपाक लागतकीर तो बंद करपाक येतलो. दुसरें म्हटल्यार राती लेट पर्यंत फोंडेचे PI विजयनाथ कवळेकर आणि फायर स्टेशनाचे ऑफिसर सुशील मोरजकर यांनी स्थानिक लोकां कडेन चर्चा केली. हांगा हेजे फुडें अशी दुर्घटना घडपाक जायना म्हणून तेणी लोकांक सांगलां की जाता तितल्या जर हांगा ट्युरिस्ट न्हांवपाक येयले जाल्यार रोखडेच पुलिसाक कॉल करचो. पुलीस रोखडेच तांचेर हांगा येवन कारवाई करतले म्हणून. तशेंच PIन सांगलेलें आसा की हांगा जो बंधारो आसा त्या खातीर WRDच्या ऑफिसराक हांगा लेटर बरोवन हांगा कडक स्टाफ कडक दवरचो आनी वाडोवचो स्टाफ म्हणून आमी लेटर करतले अशें म्हणून सांगलेलें आसा. गांजेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. नॉर्वे बुद्धिबळ सर्तीत मॅग्नस कार्लसनाक हरोवन वर्ल्ड चॅम्पियन डी गुकेशान निमणो हारीचो बदलो घेतलो. सर्तीचे 6व्या फेरयेत डी गुकेशान मॅग्नस कार्लसना आड अजापीत करपी जैत जोडले. हारिल्ली मॅच जिखत डी गुकेशान मॅग्नस कार्लसनाक अजापाचो ठपको दिलो. धोकोदाय हारी उपरांत कार्लसनान टेबलार राग काडलो. गुकेशा कडल्यान हार खावची पडले उपरांत कार्लसनान चॅस टेबलाचेर नेटान हात मारलो. गेल्या सप्तकांत मॅग्नस कार्लसनान डी गुकेशाक हारयल्लो. आयतारा राती मॅग्नस कार्लसनाक हरोवन डी गुकेशान हारीचो बदलो घेतलो. शिगांव कुळे वाकी कुळणा आयतारा सकाळी 3 गाडयांचे भयंकर अपघात जालो. चारचाकीन दुचाकीक फाटल्याच्यान धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक जाग्यारच मरण आयलें. जाल्यार दुसऱ्या दुचाकी चालकान वेळार गाडयेवेल्यान उडी मारिल्ल्यान तो नशिबान वाटावलो. पळयात पुराय बातमी. शिगांव कुळे वाकी कुळण वाठारांत आयतारा सकाळी 3 गाडयांचो भयंकर अपघात जालो. ह्या अपघातांत एका दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चारचाकीन दुचाकीक फाटल्याच्यान धपको दिल्ल्यान एका दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार रस्त्या कुशीक आपले दुचाकीर बसून फोनार उलोवंक राविल्ल्या दुसऱ्या दुचाकी चालकान वेळार गाडयेवेल्यान उडी मारिल्ल्यान तो थोडक्यान वाटावलो. नाल्यार ताचेरूय हो जबरदस्त धपको बसपाची शक्यताय आशिल्ली. ह्या भयंकर अपघातांत चारचाकीचो मात चक्कात चूर जाला. ह्याच घरात झालं हांगा आनी मागीर गाडी खंयच्यान येयली? ती गाडी ऑपोजीट त्या सायडीच्यान येयली कुळेंच्यान भायर येयली आनी ही गाडी गोंया जालो तो ती अपोजीट होते मारली ताका. ती तुज्यान मुखार तो आसलो? म्हाज्या मुखार ओवरटेक केलें तेणें ती गाडी भायर येयली. आनी मग ओवरटेक करतय ते गाडयेन मागीर मारली ते तिका? गाडयेन थंय मारली आनी हांवें सोमती हांगा काडली उडी मारली आनी ती गाडी फरफडत थंय येयली? परत थंय येयली. मागीर वचून हांव उठून पयल्या गाडी थंय आसा आनी हो हांगा पडला. तेगे मोटरसायकल आसा? हय मोटरसायकल थंय परत थंय पडली. आमी वाकेकुळण हांगा आसा ज्या जाग्यार आतां 3 गाडयां मदीं अपघात जाला आनी ह्या अपघातांत एकटो जाग्यार सोंपलो. जेन्ना अशी म्हायती मेळटा की कुळेंच्यान ती MS गाडी कार गाडी शिगांव येवपाक येताली, शिगांवच्या दिशेन येताली आनी हे शिगांवचे जे आसा ते एकटो कुळ्या वयतालो आनी दुसरो गवंडी काम करता आसता हांगा ह्याच भागांत तोय बीन कुळ्या दिशेन वयतालो. जेन्ना एकटो मनीस एकट्याक फोन आयलो म्हणून एक आपली दुचाकी सायडी लायली आनी ते दुचाकी वयल्यान तो उलोवपाक लागलो. उलयता आसतना तुजो फाटल्यान तो मृत पावलेलो. तो मातसो ताका ओवरटेक करून मुखार गेलो. तितल्यान कार गाडयेन ताका धपको मारलो. धपके बराबर तेजी गाडी सामकी चक्काचूर जाली आनी दुसरे तेणी तेजी धपको पयलो आनी हे गाडयेचेर बसलेले तेणी उडी मारली म्हणून तो वाचलो. नाजाल्यार जवळ जवळ 2 जाणांची हांगा प्रेत पळोवपाक मेळटा आसलेली. जी आसा शिगांव जेन्ना जंक्शन आसा वाकीकोण हांगा हे वॉल्टाचेर जेन्ना ती कार गाडी फास्ट येता तेन्ना ती गाडी रस्तो सोडून जेन्ना ते मोटरसायकलीक धपको दिलो ते धपक्या बरोबर गाडी 30 मिटर फटत येयली आनी ताजो जो मृतदेह आहा तोय जवळ जवळ 20 मिटराचे सुमार मारून उडयलो ताका.
तो तेजी ग्लासार आपल्याला तेजी पूर्ण गाडी हांगा नासून जावन तो ताकाय मरण आयल्लें आसा. ती कार गाडी आसा ती कार गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा, ती दोनी बलून फुडलेली आसा, ती व्हरोन तेणी शेवटी आड्याक व्हरोन मारलेली आसा. अशें आयकता की हांगा जो मेला मरण पावलो तो हांगा गवंडी काम मेस्त्री म्हणून काम करतालो आनी तो खंयचो आजून कळना. पूण आतां पुलीस हांगा कुळे पुलीस पावल्ले आसा, इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. जी बॉडी आसलेली ताका 108 गाडयेन हांगा ताका हितून पोस्टमॉर्टम खातीर ताका घेवन गेल्ले आसा. आनी सद्या हांगा पंचनामा करपाचें काम चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडीच्यान एकनाथ खेडेकर. अपघातांची कारणां हजार, इबाडिल्ले रस्ते, गाडयांचो वाडिल्लो आंकडो, बेशिस्त, मस्ते, आबूज, अतिशाणे ड्रायव्हर, येरादारीची कोंडी. 4 दिसां आदीं म्हापशा रस्तो हुबताना मोटरसायकलींचो धपको बसून 12 वर्साचे चलयेक मरण आयलें. उपरांत दाबोळे फोंडकुलान पडून एका दुचाकी चालकाक मरण आयलें. पयर मडगांव ओल्ड मार्केटा लागसार रस्तो हुबताना एका जाणटेल्याक मरण आयलें. तर काल वेर्णा SUV गाडयेचो धपको बसून 23 वर्साचे चलयेक मरण आयलें. फाटल्या 5 दिसांनी 5 जाणांक रस्ते अपघातान मरण आयलें. गोंयांत रस्ते अपघातान वर्साक सुमार 300 लोक मरतात आनी हातूंतले चडशे तरणाटे असतात. फाटल्या 40 वर्साचो नियाळ घेतल्यार दर एका वाड्यार एकलो तरी अपघात जावन गेला आसतलो वा दिव्यांग जाला आसतलो. हाचेर सरकार जाणकारांक झुजा पावण्यार उपाय घेवचे पडटले. तालावांची रक्कम वाडोवप आनी येरादारी पुलीस उबे करप हो हाचे वयलो रामबाण उपाय थारपाक शकना हें सिद्ध जालां. हे अपघात उणे करप खुद्द गाडी चलोवप्यांच्याच हातांत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हजी बस येवजणे वरवीं गोंयच्या सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्याचेर भौशीक येरादारी वेवस्था सुरू करपाची सरकाराची येवजण आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक खासा करून बायलांक आनी चलयांक सुरक्षीतपणान प्रवास करपाक मेळचो ह्या खातीर येरादारी खातें कामूय करता, अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच अपघात आनी वाडट्या प्रदुशणाच्या पातळेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लोकांनी आपल्या दुचाकी आनी 4 चाकीचो वापर कमी करून भौशीक येरादारीक पसंती दिवची अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आम्ही पुराय गोंयभर विलेज वायज कनेक्टिविटी दिवपाचो म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान सुरवात करता. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर माविन गुदिनो हांव हेजेर वर्किंग करून अंत्योदय तत्वाचेर ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिविटी दितले आनी हे बी निश्चितच म्हाजी बस ह्या स्किमींतल्यान आमकां शक्य जातलें. गांवांतल्या सगळ्या गांवांनी अशा पद्दतीची कनेक्टिविटी मेळ्ळी जाल्यार लोकांक शिकपाक आनी प्रायवेट सेक्टरांत सुद्दां नोकरी करप हे एफोर्डेबल जातलें. आम्ही पास सिस्टम सुरू केला. आम्ही माझी बस कार्ड सिस्टम सुरू केला. सिंगल कार्ड यू कॅन यूज फॉर द मेनी बसीस ह्या पद्दतीची सिस्टम आम्ही हाडल्या. टेक्नॉलॉजीचो यूज करून लोकांक विच इज द एफोर्डेबल ट्रान्सपोर्ट आम्ही जर कार्ड यूज केली जाल्यार 20% इतल्यान तांकां ऑफ मेळटले. आम्ही फिक्स पास कार्ड जाल्यार ताका 30 to 40% तांकां ऑफ मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलां की 2 व्हिलर्स कमी यूज करून बस ट्रान्सपोर्टीचो यूज करपा खातीर सगळ्या जाणांनी सुरू करचो. एक्सिडंट कमी जातले. 4 व्हिलरूय बी कमी यूज करून जेणे करून आमकां आमी जें म्हणटा की चड गाडयो रस्त्यार येयल्यार कार्बन इमिशन चड जाता तें कमी जावचें हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. उसगांव वाठारांतलो गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद पडला. 2 वर्सां जालीं ह्या प्रकल्पाकडे कोणेच लक्ष दिवनाशिल्ल्यान ताची सामकी चवथिकाय जाल्या. हो प्रकल्प असोच बंद उरलो जाल्यार ताची परिस्थिती संजीवनी साखर कारखान्या भशेन जावपाक वेळ लागचो ना. सरकाराक पशु खाद्य प्रकल्पूय संजीवनी भशेन करपाचो आसा काय म्हूण दूदकारांत प्रस्न पडला. उसगांव वाठारांतलो गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आसा. ह्या प्रकल्पात गोरवांची खावड तयार करताले. कच्चो माल भायल्यान हाडून गोवा डेअरी हो खावड प्रकल्प चलयताली. पूण 2 वर्सां पयलीं गोवा डेअरीन हो प्रकल्प अचकीत बंद उडयलो. प्रकल्प बंद उडयल्ल्यान दूदकारांचे हाल जाले. खावड प्रकल्पा खातीर भायल्या राज्यांतल्यान गोवा डेअरी जो माल हाडटाली ताचो सुमार 10 कोटी रुपया दिवपाचे आसात. बंद पडिल्लो खावड प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी उदरगत मंडळा खाला सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. पूण मंत्रिमंडळ ह्या प्रकल्पा विशीं अजूनय निर्णय घेतिल्लो ना. ताका लागून पशु खाद्य प्रकल्पाचो संजीवनी साखर कारखानो जातलो काय असो भंय दूदकारांक पडला. कॅटल फीड जो प्लांट आसा तो दोनी आमकां चालू जाले जाय. कित्याक आतां कॅटल फीड जवळ 2 वर्सां जालीं बंद आसा आनी तेजेरूय विचार आजून गव्हर्मेंटान कितें केला हांव कळो. पूण तो आतां पळय NDDP म्हणून एक हे आसा गव्हर्मेंटाची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची तेणीन आतां जर ती घेत हातीन जाल्यार आमकां शेतकऱ्यांक हेजो पुरेपूर फायदो जातलो. तशेंच दोनी हेजे गोवा डेअरीची आनी संजीवनीची हेजो गव्हर्मेंटान विचार हेजो पुरेपूर करपाक जायो. हेतून शेतकऱ्यांक फायदो आहा.
कित्याक आयज दुदाचो शेतकरी जो ऊसवालो शेतकरी हेचेडे गायो आसा आनी दुदाचो शेतकरी हेडे थोड्यां कडेन ऊस आसा दोनी हे मिलन आसा आनी तेणे दोनी फॅक्टरी आमची चालू जाल्ली जाय अशें आमकां सो ऊसवाले दोन्ही एका सफर जाता. सफर जाता. दोनी एका ऊसवाल्यांक आतां ऊसाचो चारो जो आसा तो गोरवांक घालता आमी आनी जे हें आसा शेण जें आसा गायचें तें आमी ऊसाक घालता. म्हणजे दोनी भितर आमकां एकमेव हें जाता, शेतकरी दोनी एक जाता. फाटलीं 2 वर्सां गोवा डेरीचो पशु खाद्य प्रकल्प सुरू जावचो म्हूण कोणेच यत्न करूंक ना अशें गोवा डेरीचो आदलो अध्यक्ष अनूप देसायचें म्हणणें. हो प्रकल्प बंद करचो न्हय ताका लागून खंयच्या तरी कोऑपरेटीव वा खाजगी इन्स्टिट्यूटाक दिवचो जेणे करून हो प्लांट चालू उरतलो आनी सगल्यांक रोजगार मेळटलो असो यत्न केल्लो. मात सरकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यान हो प्रकल्प बंद उडोवपाचो निर्णय घेतलो अशें अनूप देसाय सांगता. आमी जेन्ना 2021 आमी जेन्ना परत निवडून आयले त्या वेळार आमी असो निर्णय घेवपाचो हेच डिस्कशन आमचें चलिल्लें की कॅटल फीड प्लांट बंद करचो न्ही, पूण कॅटल फीड प्लांट खंयच्या तरी एका बऱ्या इन्स्टिट्यूशन म्हणजे खंयची तरी बरी कोऑपरेटीव आसत किंवा खंयचे तरी एक प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आसत की जेणे करून तो प्लांट चालू उरतलो आनी प्लांट चालू उरल्या नंतर आमच्या शेतकऱ्यांक आमकां जशें जाय तशें कॅटल फीड आमकां तयार करून मेळटलें आनी ताका जाय तें प्रोडक्शन तो काडटलो प्लस तो आमकां जें जाय जे पद्दतीचें जाय तें प्रोडक्शन तो काडून दितलो. ताका तांचे कडेन उलोवणी आमची अशी चालू जावपाची म्हणजे प्रक्रिया आमी केल्ली की तुमी आमचे लेबर जे आसा काय ना ते आमचे सांबाळून घेवचे जेणे करून गोवा डेरीचेर ताजो बर्डन पडचें ना अशा पद्दतीची आमी तयारी चालू केल्ली. पूण ती तयारी चालू करतनाच गव्हर्मेंटान एक अशें डिसिजन घेतलें आनी सगळ्यांक डिस्कॉलिफाय करून उडयलें. आतां तें जेन्ना डिस्कॉलिफिकेशन जालें ताच्या नंतर गव्हर्मेंटाचो एडमिनिस्ट्रेटर आयल्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटरांनी सरळ डिसिजन घेतलें की कॅटल फीड प्लांट बंद करचो. आतां तो बंद करपा खातीर खूब सोंपें आशिल्लें पूण तो कशा पद्दतीन चलोवपाक येतलो कशा पद्दतीन चलोवपाक जातलो हें गव्हर्मेंटाक शक्य आशिल्लें पूण गव्हर्मेंटान ताचेर कांयच प्रयत्न करूं ना. म्हणजे हांव गव्हर्मेंटाक दोश दिता अशें म्हणून न्ही पूण थंय जे कोण पदाधिकारी बसयल्ले त्या पदाधिकाऱ्यांक तांची जाणीव आसपाक जाय आशिल्ली की हो जर प्लांट चल्लो आसत जाल्यार गोंयच्या लोकांक तें मेळटलें म्हणजे फीड बरें मेळटलें. पण थंय कसलेच प्रयत्न जाल्ले किंवा प्रयत्न करता म्हणून सुद्दां खंय दिसलें गेलें वचूना. संजीवनी कारखानो बंद जाल्यार 5 वर्सां कंप्लीट जाली. त्याच बरोबर बुजगांव हांगा आशिल्लो एक गोवा डेरीचो कॅटल फीड प्रकल्प हो गेली 2 वर्सां जाली बंद अवस्थेत आसा. मेन म्हणजे ह्या प्रकल्पांत गोरवांक जी खावड लागता ती तयार हांगा करताली. ताका लागून गोंयचे भायल्यान जे रॉ मटेरियल लागता तो गोंयचे भायल्यान घेवचो पडटालो आनी त्या सप्लायरांक गोवा डेरी अंदाजे 12 ते 13 कोटी रुपये दिवपाचें पेंडींग आशिल्लें बील. तें बील आतां 2 वर्सां कमी जाल्लें आसा कारण आतां तो ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सद्या तें बील थंय 10.5 कोटी रुपये पेंडींग आसा. पूण गोवा गव्हर्मेंटाच्या मंत्रिमंडळान अजून पर्यंत ह्या डिसिजन घेतलेलें ना. डिसिजन पेंडींग आशिल्ले कारणान हो प्रकल्प बंद अवस्थेत आसा. ह्या क्वॉर्टर्सान सद्या रातचे वेळार पार्टी चलता. त्या खातीर हांगा कितें तरी एक मोठो क्रायम घडपाची शक्यता आसा. हेका लागून हो प्रोजेक्ट सुरू करपाक आनी गोवा डेरीची संजीवनी जावची न्ही म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन ह्या कॅटल फीड प्रोजेक्ट सुरू करपाक डिसिजन घेवचें अशें मागणी दूद उत्पादक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. आरजेपीचो आमदार विरेश बोरकारान विरोध केल्ल्या एका प्रकल्पाक आजोशी मंडूर पंचायतीन 94 फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्रां वाटल्यात. हातूंतली 87 प्रमाणपत्रां एकाच दिसा दिल्यात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ही पंचायत आमदार विरेश बोरकाराच्याच मर्जीतली. पूण आमदार विरेश बोरकाराच्या कोंतान ताबो प्रमाणपत्र दिसना पंचायतीन खंय ताका विश्वासात घेवना. पळयात हें कोफुसांव. आजोशी मंडूर पंचायत क्षेत्रात प्रेसकॉम होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो रहिवाशी प्रकल्प आयला. कांय वर्सां आदीं आरजीपीचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो. ह्या प्रकल्पांतल्या फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्रां दिल्यार उदकाची समस्या उप्रासतली म्हणून सांगीत विरेशान 2022च्या एप्रिलांत जाल्ले ग्रामसभेत खर विरोध केल्लो. उपरांत ऑगस्टांत जाल्ले पंचायत मंडळाचे वेंचणुकेंत आरजीपीचे पॅनल वेंचून आयिल्ले. 7 मार्च 2024 ताबो प्रमाणपत्रां खातीर अर्ज केल्ले आनी 11 मार्च 2024 हे अर्ज मंजूर केले.
इतल्या कांय गडबडीन ह्या अर्जांक कित्याक मान्यताय दिल्या काय म्हणून लोक प्रस्न उपरासपाक लागल्यात। दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात आपलो कसलोच हात ना, पंचायतीन आपल्याक विश्वासात घेनासतना ताबो प्रमाणपत्र दिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकार सांगता। तेन्ना आमकां कांय कॉन्फिडन्सान ते घेवंक ना। म्हाकाय खबर नासलें की ह्यो ऑक्युपन्सीज ज्यो आसा त्यो ग्रांट केल्ल्यो आसा। जेन्ना म्हाका कळलें, कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाचो आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी होम्स पक्ष जावच्या पयलीं पासून ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध करता। मेगा प्रोजेक्टाक रेव्होल्युशनरी होम्स पक्ष हो पूर्णपणान गोंयभरान विरोध करीत आसा। पण ज्या वेळाचेर आमकां अशें कळोन येयलें की ह्या पुस्कॉन प्रोजेक्ट जो आमच्याच विलेज पंचायती अंडर आसा आनी थंय एनओसीज ऑक्युपन्सीज ग्रांट जाल्ल्यो आसा, ही एक खंय ना खंय मिस्टेक आसा, जी मिस्टेक घडलेली आसा। कारण कितले प्रोजेक्ट समज आसा जाल्यार तेजो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन म्हाका सांगलो ना आनी हेजो विरोध हांवें एसेंब्लीन बसून घेतलो। तशेंच आमचो कंप्लेन्स घालून लेटर घालून हेजो कंटिन्युअसली आमचो ओपोज प्रत्येक वेळा आमी केल्लो। आनी एवरी नाव एंड देन जेन्ना आमी डिटेल रिपोर्ट जेन्ना टीसीपी मिनिस्टर अश्विनी राणे बसून आसा तेणें बसून तेजे कडेन एसेंब्ली सेशनान विरोध करून ताका स्टॉप ऑफ ऑर्डर हाडलेली। तेजे नंतर सेम इश्यू जालो, ती स्टॉप ऑफ ऑर्डर फाटी काडली आनी हांकां परमिशन्स आसा ती ग्रांट केली। आनी आतां जेन्ना ऑक्युपन्सी ह्यो ग्रांट केल्ल्यो आसा हें जेन्ना आमकां कळोन येलें, एक खूब शॉकिंग म्हाका तरी दिसलें। दुसरे वटेन आरजीचो मुखेली मनोज परब सांगता, सरपंचान आमकां विश्वासात घेनासतना ह्या फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्र दिल्यात। हे गजालीक खंय ताचो खर विरोध आसा। सरपंचान कोणाच्या दबावाक लागून ही प्रमाणपत्रां दिल्यात ताची पक्षांतर्गत चौकशी करतले, अशें ताचें म्हणणें। आयकात। जेन्ना एक पंचायत आमच्या कडेन आसली, ज्या पंचायतीची ड्युटी आसली, ज्या सरपंचाची ड्युटी आसली की आमकां पळोवपाक जेन्ना तेंच्यांनी ऑक्युपन्सीक एप्लाय केले ऑलमोस्ट 96 फ्लॅट्स तो मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आमी तेका ऑपोज करताले। 96 फ्लॅट्स जेन्ना तेणी ऑक्युपन्सी दिवपाक जेन्ना एप्लाय केले तेन्ना तेणे एक्चुअली आमदारा कडेन आमच्या विरेशा कडेन ते डिस्कस करपाक जाय आसले। तेका सांगपाक जाय आसलें की ज्या प्रोजेक्टाक आमी इतले दीस ऑपोज करता तेंचे ऑक्युपन्सी येयला आतां आमी करपाचें कितें, पूण ते तेज्या कडेन डिस्कशन जावंक ना। आनी डिस्कशन जाय नासतना तेका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट्स दिले। कोणी आसूं हांगा खंयसरूच आयडियोलॉजी, हांगा आमचे प्रिन्सिपल कॉम्प्रोमायज जावपाचे ना, आमचो कोर कॉम्प्रोमायज जावपाचो ना। आमी परतून एकदा सगळ्यांक सांगता, जे कोण आरजी सपोर्ट करता थोडे आमचे पंच मेंबर आहात आनी खुबशे आतां सांगता तरेनूच आमचे कितलेशेच पंच मेंबर आहात, पण आमी जाणा आमचे पंच मेंबर कशे सेल्फलेसली थंय काम करता, कोणाचे पयशे घेवच्या आदी थंय कामां करता आनी कितले क्लीन रावला ते। बट ही जी मिस्टेक जाले, ही मिस्टेक आमी माफ करपाक शकना, ह्या मिस्टेकीक माफी ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। नुस्त्यांच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान अंदू 2 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारी बंदीची घोशणा केल्या। 1 जून ते 31 जुलय मेरेन ही नुस्तेमारी बंदी आसतली। नुस्तेमारी बंदी आसली तरी पारंपारीक होडी वा बोटीन नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसतली। मेकॅनिकल ट्रॉलराच्या आदारान मात नुस्तेमारी करपाक मेळची ना, अशें नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केलां। वार्षिक पद्दतीन 1 जून ते 31 जुलय म्हणजे 2 म्हयने, जून आनी जुलय हे जे 2 म्हयने आसात ते नुस्तेमारी जे आसा ते गोंयान बंद आसतले अशें फिशरीज डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा। हितून भितर बारीक होडी आनीक 10 HP मोटर जे बोट्स असतात तांकां नुस्तेमारी करपाक एलाव आसतलो, पूण जे मोठे जे ट्रॉलर्स असतात जे डीप सी वतात तांकां नुस्तेमारी करपाची बंदी फिशरीज डिपार्टमेंटान वार्षिक पद्दतीन घातलेली आसा। जाल्यार ही बंदी जी आसता ती कित्याक लागून आसता, ती म्हणजे जी नुस्तीं असतात ती नुस्तीं दर्यान जून आनी जुलय हे जे 2 म्हयने असतात, ह्या 2 म्हयन्यान खुबशी अशी ब्रिडींग तेंची चालू आसता आनी ही जी ब्रिडींग आसता ती ब्रिडींग वर्सभर जे नुस्तें आसता, नुस्त्यांची जी संख्या आसता ती दर्यान वाडयता। म्हणून हे जे 2 म्हयने आसता तशेंच पावसाक खातीर हे रफ सी आसता आनीक ही जी रफ सी असले कारणान जे बोट्स असतात त्यो उदकान सारक्यो ट्रॅव्हल करूंक शकना, म्हणून हे जे 2 म्हयने असतात ते वार्षिक पद्दतीन अशे नुस्तेमारी जी असता ती बंद करतात। सो ह्या वर्साय बीन 1 जून ते 31 जुलय ही जी नुस्तेमारी जी आसा ती बंद आसतली। सो गोंयकारांक जे फ्रेश नुस्तें मेळपाचें आसता ते मातशें खंय तरी कमी प्रमाणान ह्या 2 म्हयन्यां खातीर मेळटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।
मांडवी जुवारी आनी कुमारजुव्या कनालात ड्रेजिंग करपा खातीर भारतीय अंतर्गत उदका मार्ग प्राधिकरणान एक DPR पास केला. 310 कोटी रुपया मोडून हे ड्रेजिंग जातले. ही जी ड्रेजिंग जातली ती सागरमाल प्रकल्पा कडेन संबंधित आसा. सागरमाला प्रकल्पा खाला अंतर्गत उदका मार्ग विकसीत जातले ताचो वापर कोळशाच्या येरादारी खातीरूच जातलो असो दावो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन केला. गोंय जेन्ना पावसाचो सारको वी आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द मॉन्सून्स त्या टायमार आमी पळयलां की एक DPR पास केल्लो आहा इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया मांडवी जुवारी आनी कुमारजुव्या कॅनल कॅपिटल ड्रेजिंग करपा खातीर 310 कोटीचो प्रपोजल आज मेरेन गोंयान हांवें कोणेच हाजेर उलयल्लें आयकूंक ना. तुमकां याद आसतली की हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान तेन्ना आमी हें ट्रायपार्टीट केल्लें. नाजाल्यार पयलीं इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट इतलेंच जावन तें सगळें जावपाचें आशिल्लें. आमी हांगा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक भितर घाल्लो आनी हें ट्रायपार्टीट करपाक केल्लें. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक कित्याक घाल्लो की गोंयचे इंट्रस्ट तो प्रोटेक्ट करतलो म्हणटकीर वचून ही वूड रिप्रेझेंट द स्टेट गव्हर्मेंट. तुमकां याद आसतली मिड एप्रिलान आमच्या कॅबिनेटाचो एक मंत्री काल मोविन गुदिनान म्हणला की आमचें टॅलंटेड कॅबिनेट आहा. ह्या टॅलंटेड कॅबिनेटाचो एक टॅलंटेड मंत्री म्हजो आदलो इश्ट बाब रोहन खंवटो हाणें पेन्या द फ्रांक हांगा एक इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान एक जेटी जी पास केल्ली ह्या थंयचे स्थानीक पंचायतीन आनी ताणें ओपोज केल्ली. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें